मातेवाचे शिव वर्तमान मनशांक दाखोवच्या मनान देवाचे भोक्तीच्यो कन्यो मुनच्या उजीर कोरिना जावंक चोत्राय दोरात, नाजाल्यार स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाशी कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना। देखून तूं भीक घालताय तेन्ना तुजे मुखार तुरतुरी वाजोय नाका। ढोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचेर आपणाक मनशां मुखार मान मेळचे खातीर तशें करतात। हांव तुमकां खरेंच सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली, पूण तूं धर्मदान दिताय तेन्ना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळचें न्हय। तुजें धर्मदान गुपीत जावंक जाय, आनी जो गुप्ती केल्ले पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो। आनी तुमी मागणें करतात तेन्ना धोंग्या सारकी जावं नाकात। लोकांक आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्यांच्या नाक्यार उबे रावन आपली मागणी करची तांकां मोठी खोशी। हांव तुमकां खरेंच सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली, पूण तूं मागणें करताय तेन्ना तुजे खासगी कुडांत भितर वच आनी दार धांपले उपरांत थंय गुप्ती आसत्या तुज्या बापाक मागणें कर, आनी जो गुप्ती केल्ले पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो। तुमी उपास करतात तेन्ना धोंग्या भाशेन कुंतीचें रूप तुमी घेवं न्हय। आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक ती आपल्या तोंडार कालो घालतात। हांव तुमकां खरेपणी सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली, पूण तूं उपास करताय तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय बगर गुप्ती आसलोल्या तुज्या बापाक दिश्टी पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल लाय आनी तुजें तोंड धुय, आनी जो गुप्ती केल्ले पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो। देवाचें उतर हें।